Pentecost A22. Pormeshvora sforțoloita, tacera soglex mogaci. Pormeshvora sforțoloita, tacera soglex mogaci. Porsonatus vansurgisu, Amso Devam Faculta, Some Sanglagia Poita, Apna Chepoti Somoita, Porsolanus Vansurgisu, Amso Devam Faculta, Some Sanglagia Poita, Apna Chepoti Somoita, Pormeshvora Sforțoloita, Tacera Soglex Mogaci. Pormeshvora Sforțoloita, Tacera Soglex Mogaci. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सगळे आसो. परमेश्वर राज चलयता ताचे राज सगळेच मोगाचे आणि ह्याच परमेश्वराची भक्ती करूंक ताचेच उतर आयकूंक ताच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत मांडूंक आमकां आयचो सेवा धर्म उगडास करता. जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिवं येता, जें कितें आमचे लागीं ना तें आमच्यानी दिवंक जायना. देवाची तत्वां तर आमचे लागीं आसा जाल्यार तीच आमी दुसऱ्याक दिवंक जाता. म्हणटच दुसऱ्या सवे वो दुसऱ्याच्यो चुकी थोडे फावटी दाखयता हांव तेन्ना आमी पयलीं सात्वीक आसूंक जाय. हे भाशेन आयचें शिव वर्तमान आमकां उडास करता. म्हणटच देवाची तत्वां, देवाच्यो आज्ञा ह्यो आमच्यो करूंक वावरुया आनी त्योच आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आयचे मीस दिनवासनीच्या मनान भेटयता बर्नर्ड आनी क्रिस्तालीन लोबो, ब्रियाना ह्या तांच्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत ती देवाक दिनवासता. ताचेरूय आशिर्वाद आमी मागुया. तेच बरोबर आयज लुइसा पेरेरा आपलो वाडदीस मनयता. देवाची कृपा, देवाचे देणी, आशिर्वाद ताचेरूय मागुया. आनी गॅविन डिसिल्वा हो पिडींत आसा ताका बरी भलायकी मागुया. नेमिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचे एकामेकाचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी ससल्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, हो सगळ्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच बरें सगळ्या देवदारांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदी दादीव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कशे विने हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट पोरगोट्टां. तातूंत म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकलोच. म्हणटच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवात. पेलवान सगल्यांचो त्याग करता. ते भावता तसलो हार जोडूंक तशें करतात, पूण आमी कदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरतांव. हांव धांवतां तेन्ना इनाम मेळच्या हेतून धांवतां. अशे वाऱ्यार मुट्टी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक पोरगोटणी केल्या उपरांत हांवूच बारायलोलो जाय म्हूण म्हजी कूड दोंडवानून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. दोळबारांच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. जबाब. दोळबारांच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिंगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब. दोळबारांच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदींचेर दोळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबोच्यांक पोरयान मेळटा बिराड. आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. जबाब. दोळबारांच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आसात, काळजांत बाळगूनच आसात ती खरेंच बागी. जबाब. दोळबारांच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो. तो आमची राखण करता. कृपा आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवा विणे चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जबाब. दोळबारांच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. उद्गार.
सर्वेस्पराक जय जय. सौम्या तुझे उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय? आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना? आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येत, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. ढोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एका चोल चित्रांत एक मंत्री आपल्या विरुद्ध वावुरतल्याक तो जिवेशी मारता आनी उपरांत ताचें मोळें आसलें थंय लोकांक दाखोवंक थंय विजीट करून ताच्या घोराब्याक बुजवण दिवंक येता. ही चलचित्रांतली खबर. असले आमी जायते फावटी पळयता. कर्तूब वेगळेंच, भितरलें मन एके भाशेचें, भायलें कर्तूब दुसरें. आमी इंग्लीश भाशेन हिपोक्रेसी अशें म्हणटा. कोंकणी भाशेनूय आमची म्हणणी आसा, आंसपाचे दांत वेगळे आनी चाबपाचे दांत वेगळे. म्हळ्यार तुजो भायलो स्वभाव एके भाशेन पूण भितरलें धोरण दुसरे भाशेन. आनी जेजू आयज असल्या वायटाचेर निशेध मारता. तो म्हणटा, तुज्याच दोळ्यान पयलें पळय, त्या दोळ्यान पाटी आसतना दुसऱ्याच्या दोळ्यांतलें किसकूट कित्याक काडटा? न्ही बाबा भयणीनो, ही संवय जायत्या जाणांक आमकां आसताच. दुसऱ्याच्या दोळ्यांत वो दुसऱ्याचे पयल्या वयर काडूंक पूण आपलें लिपोवंक. आयज जेजू असल्या वायटाचेर आमच्या लागीं आमकां आसा जाल्यार ताचेर तो निशेध मारून तो म्हणटा, तुमी दुसऱ्याक पळोवन ताचे कडचें शिकूंक जाय, पूण कोणा कडचें? तुकाच तर दोळे ना, तुवें कुड्ड्याचो आदार घेवंक जायना. दोळे आसलेल्याचो आदार घेवंक जाय. आनी तेन्ना तुजी वाट सरळ जातली आनी सुरक्षीत जाग्यार तुवें पावतलो. तर आमकां वाट दाखोवपी कोण? आमकां वाट दाखोवपी जेजू. जेजूची तत्वां, जेजूची मुल्यां ही घेवन आमी वाट सांगता तेन्ना आमीच दुसरी जेजू जाता. ना तर आमचो स्वभाव आनी कसलो. आमचें सांगप एक भाशेन जाता पूण आमचीच भितरली वागणूक दुसरी जाता. जेजू हाचेर आयज नदर मारूंक आमकां शिडकायता. Eyes have no, we can say eyes have no power if the mind is blind. आमच्या दोळ्यांक कितली विस्त आसूं पूण मनूच तो धांपलोलें आसा जाल्यार आमकां कित्याकूच उपकार ना. म्हणटच मन उक्तें आसूंक तेन्ना मनाची तर नदर आसा, दोळ्याचे नदरेचें तितलें व्हडलें न्हय. थोड्यांचें मनूच धांपलोलें आसता आनी जेजूची शिकवण घेवंक तांचें मन उक्तें आसना. म्हणटच असलें उक्तें मन आमकां मागुया. असलें विजन, असली नदर, असली दिश्ट
आमकां दर एकल्याक मागुया. तेन्ना आमचो स्वभाव असलो हिपोक्रसी हें जावचें ना, पूण जेजूची मुल्यां, जेजूची तत्वां ही आमची जातली. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचना आमी तुका दिनवास सांग. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. ससनाच्या ससना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिनवास सांग. आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससना देवाक सोय. म्हज्या बाबा कडेन मोशान तुमचें बलिदान सोडपडिदा देवा बापाक मानता तोचले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविष्य सभेच्या देवाक सगळे स्पोर मानून घेवं. प्रार्थया देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कड्यान सर्व आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. सगळी तुका सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणेक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत देव रावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उणो आनी सडवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. तुजो आशिर्वाद सकुल्ल्या भुरग्याक ब्रियानाचेर तूं घाल. तेच बरोबर आयज वाडदीस समारंभता लुइजा पेरेरा ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. हेर दुसरी आपलो वाडदीस मनयता, लग्नाचो दीस पाळटा, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाची माई संगती भाग्यवन धर्मतान सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमीन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची प्रार्थना मागोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनांत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल. आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमीन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें अमोलीक मांस रगत घेवन हे भोव वाडट्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायनाचो अंक R23. Kalsashi sucha Doktya mogan petlolia Doria kurpecha Moniskola chasrya Petoi kalis amche mogantosha Petoi kalis amche